pulchrae Maria, et macula originalis non est in te. Tota pulchrae Maria, et macula originalis non est in te. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. प्रितीच्या भयणीनो आणि भावांनो, खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून देवाक दिनवासूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. देवान आमकां कुरपेन बोल्लोली आवय फावो केल्या. Mother Mary is full of grace. That is what we celebrate today. Nishkodonk gorb sombololi ankwar Maria. Muniskodaka आणि आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक देवाचें व्हडलें देणें तें. God has given us one of the most precious gift. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिला आनी आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडूंक देवान एके ओस्तोरेक एके आंकवारीक तयार केली. आपल्या एकल्याच पुता जेजूची आवय जावंक.
आंकवार मारिया कुरपेन बोरलोली ती आयज देवाक आर्गां दिवया कित्याक देवान तिचे उदेशी मनीस कुळाक सोरवंडार फाव केलो पातकी मनीस कुळाक देवान परतून आपणाशी ओडून हाडली मनीस जो पातकाक लागून देवा सरशिल्लो पयस गेल्लो देवान मनीस कुळाक आपल्या मोगाची वेंग मारली परतून and Mother Mary is that instrument, is the channel of God's grace for humankind. That is what we celebrate today. खुशाल जावया देवाक आर्गां दिवया तेच बरोबर आमची आस्कारीण ती हे फिरगोजेंत रावतल्या सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांची आनी सगळ्या मनशांची आस्कारीण ती आंकवार मारिया आमकां राखता सांबाळटा देवाच्या आशिर्वादान आमकां भरता आख्खें ओरोसभर तिच्या शेरोणाकाल तिच्या आसऱ्याकाल आमी जियेल्या आमचे गोराबे तिणें आपले कुरपेन भरल्यात आमचें काळीज मोन देवाक उबारुया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तयार जावया जायते फावटी घडये आमचें जिवीत कुरपेन भरलोलें करूंक घडये आमी विसरल्या पातकान घडये आमी जियेल्या देवाक आमी घडये सांगात दिवंक ना आमच्या जिवितान घडये देवाक सोडून देव उत्साराक घडये आमी सांगात दिला आमचे क्रिस्तांव गोराबे घडये कुरपेन भरलोले गोराबे जावंक ना ओगेपणान देवाची काकलूत आमकां मागुया सगळे खालतिकायेन बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भणिनो मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासोत बागिवोन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमचीं पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Christ
प्रार्थुया. ओगेपणान आमचे मागणे, आमची गरज अंकवार मारेचे विणवणेन बापाक उबारुया. सर्वेस्परा ओर्चित देवा, मुनीस जावच्या तुज्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडें तुज्या दोळ्या मुखार दवरून अंकवार मारयेक तुवें गर्भ सोमवांत निश्कळंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या देवीक जिवितांत घेतली. हे तुजे अपूर्व रचने खातीर संतोषाचे उमाड्यांनी आमी तुका वाखाणटाव. सर्वेस्परा देवान आदावांक उलो करून विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवालोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें की कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें तें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका तालणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाची जोनवारां आनी रानवट जोनवारां परस तुजेर वोट शिराप्याक ती सगल्या जिव्यांची आवय. देवाचे उतोर्ये. देवाचे ओडकार. Sondor sopit, tane keli utsoria, uzvia hataच्या पोला आणि पवित्र पावल्यान
ज्योतिर्विश्वासी मोगमोनांदोन सर्वेस्पोरान आपली सोडवून पोरगोटली राष्ट्रांच्या तोल्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली सर्वेस्पोरान नोवेगी रोजून गाया शेकान शेक प्रितोमीचे देवाची सोडवून फांकली आख्खी प्रितवे कोणकोणान सर्वेस्पोराच्या मानाक कुशाल गीतां कोडून आनंदाचे उल्हासोर सर्वेस्पोराक नोवेगी रोजून गायात. Pageon Paulun, FS Karang Boroilele, Chitivele Watsop. भाव भयणीनो देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सोर्गीचें सगळें आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत संवसार रोजचे आदीं आपणा देवान अशें केलें देव आपले खुशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता तर ताणेंच हे आपल्या पुर्विनोर्मणान प्रमाणे आमकां जेजू सोवें. Eric visits Goa and asks Stacy, where's the party tonight? Stacy shows him the Party Hunt app. With the Party Hunt app, you can find parties near you in a few seconds. Choose between techno, Bollywood, trance, rock, live music, and much more. Plan your vacation weekends to find the most exciting parties, meet new people, and have an unforgettable evening. Event organizers can promote parties while saving time and money by reaching their target audience. Download Party Hunt and party hard. देवाचे ओळखकार
तुमचे सोवे आसो. लोका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏପରି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଯେପରି କଦାପି କେବେ ବଣ୍ଟା ଯାଇନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଅଟେ। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोलले, सोर्वेस्पोर तुझे सोबें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियेवं नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सोर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासनांच्या सासनांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केदनांत सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पोडे तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कोट चल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, 1917 वर्सा फातिमा शारांत आंकवार मारिया दिसती पडली. तेगा भुरग्यांक दिसती पडली ती. तेन्ना वर्ल्ड वॉर 1 चलतालें आनी आंकवार मारयेन ह्या भुरग्यांक संदेश दिलो. तिणें वर्ल्ड वॉर 1 हें सोंपूंक, हें झूज सोंपूंक तेरसाचें मागणें करात म्हूण भुरग्यां लागीं मागलें. Mother Mary also spoke about Russia and the conversion of Russia. Ankwar Marian भुरग्यांक सांगलें, the Holy Father, Pap Sahib, will have to suffer.
So pray for the conversion of Russia. Mother Mary gave to the children a message of love. In 1981, Pope John Paul II, in the Vatican Square, he was shot. On the 13th of May, ज्या दिसा पयलेच पावटी आंकवार मारिया फातिमा शारान दिश्टी पडलेली मायाची 13 तारीख आणि आंकवार मारयेन ह्या भुरग्यांक सांगलोले the Holy Father will have to suffer. 1981 orsa, on the same day, 13th of May, John Paul II was shot. But he survived. To morunk na. Ani Pap Sahib João Paulo II सदांच म्हणटालो आंकवार मारयेन म्हाका सांबाळलो. When I was shot, I could feel the protection of Mother Mary. I could feel the grace of God enveloping me. भागीवंत पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो ताका आंकवार मारयेचो जायतो मोग आसलो ताका. आंकवार मारयेची जायती भक्ती आसली ताका. आनी उपरांत तो बरो जाल्या उपरांत ताची मागीर ऑपरेशन सर्जरी केली and the doctors found 2 bullets inside his abdomen. They found 2 bullets. And out of gratitude to God and to Mother Mary, Pap Sahib Magir João Paulo II, ताणे एक बुलेट घेतली and he went to Fatima. He went to Portugal. आणि ती एक बुलेट आंकवार मारयेचो जो कुरो आसा, the beautiful crown of Mother Mary, of the statue of Mother Mary, Our Lady of Fatima, Pap Sahiban ती गुडी तिच्या कुरोवान घातली. Every time we look at that crown, the beautiful crown of Our Lady of Fatima, you will see that bullet. And it is a constant reminder for all of us of the graces of God that are given to us through Mother Mary. आंकवार मारये उदेशी देव आयजूय मुनीस कोडाक आपले कुरपेन बोत्ता. आंकवार मारये उदेशी आयजूय देव मुनीस कोडाक राखता आनी सांबाळटा. He protects us from the attack of the evil one. देवचाराच्या सोपक्यांतली आयजूय देव आंकवार मारयेचे उदेशी आमकां सांबाळटा. आयच्या पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी पळयलां देवान मनशाक आपले कुरपेन रोचलो ताका. आपल्या सारक्याचो देवान ताका रोचलो. दादलो आनी बायल रोचली तांकां. पूण मनीस आपले सोत्तेक लागून जे कुरपेचें जिवीत देवान ताका दिल्लें ताणें तें विबाडलें. देवाचेर आड गेलो तो. देवाचेर ताणें पातक केलें. कुरपेचें जिवीत विबाड केलो ताणें. आनी आमी पळयता हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां पातक केल्या उपरांत देवाचेर आड गेल्या उपरांत आदाम आनी एव ती भियेतात. तांचेर भिरांत येता. गोमता तांकां आमी पातक आदारलां. वी हॅव सिन्ड. And the Bible will tell us they realize that they are naked. Nakedness does not mean only physical nakedness, but more than that, they realized that they have lost the grace of God. देवान जी तांकां कुरपा दिल्ली ती कुरपा तांणी विबाडली. आनी ह्या पासत तांचेर भिरांत येता. भियेतात ती देवाक भियेतात. When they hear God walking in the garden
तांचेर भिरांत येता, लिपतात ती. कशें म्हणलां आमकां पयल्या वाचपान, जेन्ना देवान आदावांक विचारलें, तूं खंय आसाय? आदाव देवाक म्हणटलो, तुज्या पावलांचो आवाज आयकून हांव लिपलो, कित्याक हांव विंगडो आसा. आय हॅव लॉस्ट द ग्रेस दॅट यू हॅव गिवन मी. मोगाच्या इश्टानो, मनशाच्या पातकाक लागून देवान मनशाक आदावांनी येवेक म्हळें, तुमी भियोवपाची गरज ना, तुमी भियेनाकात, हांव तुमकां एक सोरवंडार दितलो. हांव तुमकां एक सोरवंडार बसयतां, आनी हो सोरवंडार जे तुमी कुरपेचें जिवीत ओगडायलां तें तुमकां तो परतून दितलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागिवोन पावलो आमकां ताची खबर करता. बागिवोन पावलो म्हणटलो, देवान तुमकां आपल्या एकल्याच पुता जेजू उदेशी आपली करून घेतल्यान परतून, आनी जेजूक ह्या संवसारान धाडूंक ताणें आंकवार मारयेक तयार केली. आंकवार मारयेक ताणें आपले आवयच्या कुसव्यांतान तिच्या गर्भ सोमोवाचे पयले घडयेकतान देवान तिका कुरपेन भरली. शी इज फूल ऑफ ग्रेस फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट ऑफ हर कन्सेप्शन. ही परब आयज आमी समोर उमतांव. मनीस कुळाचेर पातकाक लागून जी भिरांत येता, ती मनशाची भिरांत पयस करूंक देवान आपल्या पुताक धाडलो. आनी आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडूंक सोरवंडार कसो ताणें आंकवार मारयेक तयार केली. आनी ह्या पासत आंकवार मारिया आपल्या जिविताचे पयले घडयेकतान कुरपेन बोल्लोली ओस्तोरी ती. जेन्ना बोडवो गाब्रिएल तिचेशी येता, आयज आमी शुभ वर्तमानान आयकलां तें, बोडवो गाब्रिएल तिका म्हणटलो, नोमान कुरपेन बोल्लोले. God knows Mother Mary only with one name. You and I know her as Mary. God knows Mother Mary with only one name, full of grace. बोडवो तिका म्हणटा, नोमान कुरपेन बोल्लोली. जी कुरपा मनशान पातकाक लागून विबाडली, ती कुरपा देवान आंकवार मारये उदेशी आपल्या पुता जेजू उदेशी मनीस कुळाक परतून दिली. आनी ताका लागून आयज ही परब समोर उमताना आमची सोडवण आमी समोर उमतांव. मनीस कुळाची सोडवण. वी सेलिब्रेट our own salvation. We celebrate how wonderful it is to be with full of grace. आमचे एक एकल्याची सोडवण ही आयची परब समोर उमता. देवान तिका कुरपेन बोल्ली. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, पयले सुवातेर उगडास करुया. आंकवार मारिया कुरपेन बोल्लोली ओस्तोरी. उगडास कोत्ता आमकां मनीस कुळाचें जिवीत आयज कुरपेन बोल्लोलें जावंक जाय. You and I need to be also full of grace. आनी ह्या पासत बागिवोन पावलो दुसऱ्या वाचपान आमकां म्हणटा, देवान तुमकां संवसाराचे सुरवेकतान, from the foundation of the world, God has called you. God has chosen you. Why? To be holy. God has chosen you in Christ because God wants you to be holy. The vocation of every human being is to be holy because God has created us to be holy. आनी ह्या पासत आंकवार मारिया जी कुरपेन बोल्लोली आमकां उगडास कोत्ता मनीस कुळाचें आपोवणें
the vocation of every human being, the vocation of every Christian. तुंगोडे आवय जायशी, तुंगोडे बापूय जायशी, तुंगोडे शापाय शामाय, एक पाद्री, एक माद्र, कोणूय जायशी तूं ह्या संवसारान. But you are called to be holy. That is the only vocation of a human being. ज्या दिसा आमी देवाचे सोदरे मुखार उबी रावतले, we will be judged only on our holiness, nothing else. ह्या पासत आयची परब पयले सुवातेर आंकवार मारयेचो निश्कळंक गर्भ समूह आमकां उगडास हाडूंक जाय. All of us are called to be full of grace. हे आमचें आपोवणें. संवसाराचे सुरवेकतान देवान आमकां विचून काडल्या. In Christ, through Christ, to be holy. Let us strive to be holy. आनी बागीवोन जावंक आमकां आंकवार मारिया नमुनो. She is a shining example for us of holiness. She is full of grace. Ankwar Mariyecho photo kadung na. 2000 years ago, when Mother Mary lived on this earth, there were no cameras. Pun saibin mai aizui zaite apparitions of Mary. Ani saibin mai disti potta tachir tharaun तिची जायती पेंटिंग्स केल्यात, स्टॅच्यूज केल्यात तिचे. आंकवार मारयेची पेंटिंग्स, if you look at them, they are so attractive because Mother Mary, on her face, you can see the grace of God. There are some statues of Mother Mary, there are some paintings, thodi paintings asa Mother Mary chi. When you look at her, you can see the grace of God shining on her face. That is the vocation of every Christian. The grace of God has to shine in us. People around us has to see that grace of God which was lost because of the sin of man, and it is given to us once again in Jesus Christ, that has to shine on each one of us. That is the first vocation of a human being. दुसरे स्वातीर मोग ज्येष्ठनो, आंकवार मारिया देवान तिका विचून काडली. देवान विचून काडली तिका. She was chosen for a special purpose. God gave her a singular grace. Singular grace. The dogma of Immaculate Conception will tell us Mother Mary was given by God a singular grace. God preserved her from every stain of sin by a singular grace and by a privilege of God. God gave her a special privilege. She was chosen for a special purpose, and Mother Mary remained faithful to that purpose of God. देवान तिका विचून काडली आनी मोरो पासून ह्या संवसारांतलें जिवीत सोरो पासून आंकवार मारिया सदांच विश्वासी रावली ती. She said, I am the handmaid of the Lord. ही आसा देवाची चाकोर ना. ही उतरां तिणें बोडव्याकूच म्हणूंक ना, पूण आख्खें जिवीतभर आपलें जी उतरां म्हणलोलीं, I am the handmaid of the Lord, ती उतरां ती जियेली. संवसारांतलें जिवीत सोरो पर्यान जियेली ती. She always remained faithful to those words, I am the handmaid of the Lord. Ugraas kotta amka आंकवार मारिया आयज. All of us are chosen by God to be instruments of His salvation. आयजूय मनीस कुळाक सोडवण जाय. The world is in need of salvation today. Man is still living in sin.
Man is still frightened of his sin. कितली मनशां आयजूय देवाक भियेतात, आदावाचे भाशेन एवेचे भाशेन देवाक भियेतात ती, कित्याक जाणान ती भितरल्या भितर that they are living a life of sin. पातकाचें जिवीत जियेतात म्हूण जाणान ती, आनी ह्या पासत देवाक भियेतात ती. Even today the world is in need of salvation. And we are the ones, the chosen instruments of God to bring that salvation to men today. आमच्या गोराब्यांनीच घोडे मनशां आसतलीं जांकां आयजूय सोडवणेची गरज आसा. आमच्या गोराब्यांतलींच घोडे कितलीं भावां भयणां जीं देवा सोडशिल्लीं पयस पावल्यांत, देवाक वळखनांत, कुरपेचें जिवीत जियेनांत तीं. बावतिजमा दिसा जी धोवी न्हेसोवण आमकां दिल्ली, कुरपेचें जिवीत आमकां दिल्लें, तें आमी विबाडलां. We have lost that garment of grace. We are naked before God. Man is naked before God even today. And we as Christians, those of us who believe in Christ, we are called to cover the nakedness of men today. We are the instruments of God to cover the nakedness of men today. Because man is still frightened of God. We are not supposed to be frightened of God anymore. कित्याक जेजू उदेशी ताणें आमकां कुरपेचें जिवीत दिलां, आमकां आपलीं करून घेतल्यान. पूण जायतीं मनशां ही कुरपां मानून घेनात तीं, देवाक भियोन जियेतात तीं, कित्याक पातकी जिवीत जियेता. जो मनीस पातकान जियेता तो भियोन जियेता देवाक. जो मनीस कुरपेचें जिवीत जियेता, he is a free person. Mother Mary was free because she had no sin. A person who lives in sin lives in fear. A person who does not live in sin is a free person. And Mother Mary is that type of a person. ह्या पासत म्हाका जेश्टानो, आमचो वावर, आमचे मिसांव क्रिस्तांव मनशां कशीं, आंकवार मारयेचीं भुरगीं कशीं, to be instruments of God's grace. Because we need to cover somebody else's nakedness. आमच्या गोराब्यांनी तुमकां सांगलां घोडी कितलीं मनशां आसतलीं, कितलीं मनशां आसात पातकाचे लोजेक लागून विंगडी जाल्यांत तीं. कितल्या वायटाक सांपडून घोडे विंगडी जाल्यांत. We as Christians, we have a mission like Mother Mary. Just as Mother Mary gave to the world the Savior, Jesus, who will cover the nakedness of humankind, we are called for that mission, to cover today the nakedness of the world, the nakedness of the society. आयज समाजान कितले मनीस पातकान जियेतात, वायट करून जियेतात. We need to cover that nakedness through a life of grace, through a life of holiness. आनी तिसरे सुवातेर म्हाका जेश्टानो, आयची परब समोर वतना आंकवार मारिया उगडास करया. पयली मनीस आदाव आनी एव देवाचेर आड गेलीं तीं. आनी ह्या पासत देवान आंकवार मारयेक उपजयली जी देवाक खालती रावतली. She will be always obedient to the will of God. We have the first Adam and the first Eve. They disobeyed God. We have the second Eve, Mother Mary, and the second Adam, Jesus. They will be obedient to God always. And we are the children of the new Adam and the new Eve. The first Eve and the first Adam, they were foolish. They were foolish.
The second Adam and the second Eve, they were wise. ताणी देवाक नाकारूंक ना. पयले आदावान पयले एवेन देवाक नाकारलो. The second Adam, Jesus, born from Mother Mary, the second Eve, they will always be obedient to God. Moro porian, kursacher moro porian, to khalto zalo. Bapa khalto zalo to. That is a vocation of every human being. If you want to be a human being called by God, be obedient to God in your life. If you are obedient to God in your life, you will realize your vocation as a human being. The vocation of a human being is to be obedient to God, like Mother Mary, like Jesus. Oslendene aizam kamaguya. Nishkolonga gorba sombololi ankwar Maria. She is full of grace. She is full of grace. Amche gorabe, amche ekekल्याचे जीवित kurpen bollolen जीवित जाऊंदी. May every Christian be known as full of grace. Let the grace of God shine on us, because we are called for that from the foundation of the world. दुसरे सुवातेर आमकां सगल्यांक एक जबाबदारी आसा, एक मिसांव आमकां. Even today the world is in need of salvation. Even today we need to cover the nakedness of the world. You and I have got that wonderful mission. हे आमचे मिसांव साकार करूंक आंकवार मारिया, आमची आवय, देवा लागीं आमकां कृपा मागून घेव. आमचे गोराबे, आमचे एकल्याचे जिवीत बागीवंत करूंक आंकवार मारिया सर्गींचे वाटेर आमकां चलोव. आनी सगल्यांक आमकां हें संवसारी जिवीत सोंपल्या उपरांत तिचे बरोबर, आमच्या आवय बरोबर, सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सर्गींचें राज, सासणाचें जिवीत आमकां फावो जावं. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारता, एकूच आमचो भावार्थ, आनी एक भावार्थ देखून आमी सगळीं देवाची एकूच फामील. Faith in God, faith in Jesus Christ unites us. एकूच फामील कशी हे फिरगोजीन जियेतलीं व दुसरीं भावां भयणां आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी उच्चारुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर्व पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समवलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, कुडीचें जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी ह्या वेळार सगल्या भावार्थान, सगळे खालतीकायेन, आंकवार मारयेचे विणवणेन बापाक आमी उबारुया.
पवित्र सुबेच्या फुडारी क्रिस्ती पवित्र सुबेक भाग्यवंतपणाच्या मार्गार निर्मळ राखूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. राजकीय फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणेन निर्मळपणान आपलो राजकारभार चलोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. क्रिस्ती कुटुंबांनी शेगुणांनी जिवीत जिवन दुसऱ्याक निर्मळपणाचे देखीन क्रिस्ताक परगटूंक भावार्थ पोसरावंक बापाची कृपा मागुया. आमचे इमाकुलादा कॉन्सेसांव सायबिणीचे मजतीन आमचे फिरगोजेक देवाची कृपा आनी काकूत उपोटपणी मेळोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. ओगीच रावन आमची एकल्याची गरज बापाक उबारुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू देशी तुवें आमकां परतून तुजे वेंगेन घेतलें. जेजूच्या देण्या खातीर आनी जेजूक ह्या जल्माक हाडूंक ह्या संवसारान आंकवार मारयेक तुवें तयार केल्ले खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आंकवार मारयेचे विणवणेन आमची मागणी तुजे मुखार पावूं. तुजीच खोशी जाल्यार आनी जें कितें आमी मागलां तें आमच्या बऱ्याक जाल्यार तूंच तें आमकां फावो कर. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
आमचे वरदान तुका फक्त आमचे वरदान. म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव पवित्र बापा, आंकवार मारयेच्या निश्कळोंक गर्भ संभोवा पासत तुका आमी दिनवासता आनी हो वाखाणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं सर्व पातकांतलीं आमी दिसान दीस मेकळीं जावं. आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसली वाखाणणेचें बलिदान जावंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोद्वेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भागिवंत आंकवार मारयेक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सर्व खोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवाल्ली आनी कुरपेचे बोरतेन पवित्र केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कळोंक निरपराधी मेंढरो तुजे खोशेन मनशा सैमान जावचो आसलो खरो पूत आंकवारी मारयेचो. देखून तुज्या पुताक फावो तसली अप्रूप ओजापान तुवें आवय रचली. अशें ही तुजी दू जावंक पावली ओरोंब आनी खुणां पवित्र सभेची. जेजूचे खोत मेरेन आसलोले रूपवंत पोतिनीची. तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची. निश्कळोंक आंकवारी परस उत्तम वडती दुसरी खंयचीच रचना तुवें येवजिल्ली कदींच भायर सरली ना तुज्या हातांतली. आनी तुजे पोरजेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली. ओदीक श्रेश्ठ शारोतीन मेडची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भोगतां सांगाती संतोसाच्या उमाड्यांनी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी
सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. Soumia Jésus ami odogata, ani ekasitle pieta, title pavi tu voi povaneso, ami tu moron polgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्यांनी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. गुणोज्योनपणांचो गोरवांचो धरून मेलान त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगुदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन चुसे बाग्योन दोर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. देवान आमकां सगल्यांक रोचल्यांत एकाच आपोवण्या खातीर कुरपेन बोल्लोलीं जावंक आनी आमी तर कुरपेन बोल्लोलीं जावंक सोदता जाल्यार देवाचे खोशेक आमी खालती आसूंक जाय. We need to be obedient to the will of God. That is how we become full of grace. असलें देणें आमकां सगल्यांक बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी समुद्रांत जावं.
आमचो दिसपटो गिराजा जमकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता आनी आमकां काळणीन पडोवंक दिवं नाका सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार वितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तुजे पवित्र सोबेक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोब्यासूं खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती होच तो जेजू निश्कळोंक गोरब संबोलोले आंकवारी मारयेतान जल्मलो संवसाराचो सोरवंडार तो देवाची शेळी ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सोत्रायदोची जी कोण दुसऱ्या धर्माची आसात मातशे पवित्र जेजू घेवंक फुडें सोदचे न्हय दोज फॉर फ्रॉम other religions kindly do not come forward to receive the sacred Jesus.
बापा, ओचोरिया विस्मितांच्या घडणारा बागीवंतांक वार मारयेन तुझ्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या खोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबामपणी भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेतां देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरां वडत्या जिविताचे बरतेक आमकां पावय. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मिसाचो निमाणो वेळ सोंपत येता त्या पयलीं आमी आमच्या काळजांत येयलोल्या जेजूचो उगडास जिवो दवरुया. ह्या जेजूक आमच्या काळजांत आयलोल्या मारयेच्या पुताक आमी दिनवासुया, वाखाणुया. आमी मारयेच्या मनाक लातीन भाशेन गीत गायलां. अशें आमी म्हटलां, हेल मेरी, फूल ऑफ ग्रेस, blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb. And of fruit हें फळ म्हणटा पळय तें पवित्र भाग्योंत जावन आसा तिचो पूत जेजू, तिचो देव दोनी, आमचो देव, आमचो दोनी. ह्या देवाक आनी आमच्या दोनयांक आमी काळजांतान नमस्कार करुया. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो,
2-3 उतरां ह्या वेळार हांव सांगूंक सोदतां. 9 दीस आमी तयारी केल्या उपरांत आमी म्हणटा नोवेना इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीच्या मानांक आयज आमी व्हडा दोबाच्यान आनी बाबार्थान ही परब आमी समोरबल्या. मांडावळीन आनी बोरे तोरेन हे 9 दीस आनी आयचो परबेचो दीस आमकां फावो जालो. हांव दिन वाचतां आयच्या मुखेल यादनिकाक ताणें ह्या बलिदानाचें याजमानपण चलयलें. सगल्यांचे वळखीचो तो. म्हाका गरज ना ताची वळख तुमकां दिवंक आनी नांव पर्यंत ताचें तुमकां सांगूंक, पूण हांवें तें करूंक जाय ह्या वेळार. तो जावन आसा फादर हेनरी फाल्कांव, डायरेक्टर तो सेंट जोसेफ वाज स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर ओल्ड गोवा, तो चलयता. आनी कसलो तो वावर तुमच्यांनी तो चिंतूंक नाका, तुमी तो दोळ्यांनी पळयला. मारयेन ताचेर आनी ताच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं हांव ताका दिनवासतां. आयच्या परबेच्या मिसांत वांटो घेतला आमच्या पाद्री भावानो. आमचे पाद्री भाव म्हटल्यार तांकां हांव पळोवन सांगता तांची नांवां. म्हाज्या उजव्याक पयलो आसा तो फादर हेस्टन, फादर त्रिंदाद, मागीर फोंतानेस कापेलांव, सेंट सेबास्टियन ह्या कपेलाचो फादर रॉक, मागीर आमचो आदलो इश्ट 2 वर्सां जालीं ब्रेक पडलेलो कित्याक कोविडाक लागून, फादर पॅट्रीक. मुद्दम तो लागींच आसा बांदा थंयसर ताण तो आयलोलो आसा. very deliberately he came to show his presence, much more to show his love for you, because he used to love his homilies, he used to love his word of God, and he has a unique way of wishing you, greeting you. He was passing through this aisle and greeting you at the end of the Mass. Remember that. So Father Patrick, then Father Joseph Cardozo, who preached the word of God. Taka हांव दिन वाचता. मागीर तांचे मदेकोत मोठो मनीस आसा, तो म्हटल्यार फादर पियो, तो जावन आसा डीन ऑफ पेंजिम डिनरी. आमी सगळे पाद्री ताच्या हाताखाल आसा, रिलिजियस ऑल्सो ताच्या हाताखाल आसा. म्हणटकूच तो मुद्दम आयला, ताका हांव दिन वाचता. मागीर ताच्या फाटल्यान फादर आविन आसा. Some boys, I don't think girls are his students. Boys only, no father? Boys only. He's corrected me. And aneklo आमचो व्हडलो इश्ट म्हजो चड करून म्हटल्यार फादर जेरी Rosario SJ from Chennai. I told you, he came here. 3 days have I spent. This is the 4th day he is with us. He has proclaimed the word of God, he has celebrated the Holy Eucharist, and he has been in a room for hours together to give counseling, to hear people's grievances or people's sharing, and he has helped them. So I'm extremely grateful to him, because this is a very hard job, hard work, which he did it willingly, and he has a great devotion
to Mother Mary. Father Jerry Rosario, God bless you. A little more about him. He is the donor, blood donor. 213 times. In India, he stands the first. Should we clap him? Okay. And author of 93 books. Some books he will mail to you. Okay, Father. Next book is coming. That book is on. Next book. Devasayam is a saint, Indian saint, a lay person, martyr. You must read. At a very subsidized rate he sells. 20 rupees. A book, imagine. Okay? But he will give you free. Okay? You put up your hands afterwards. He will give you free. And I think I have included all of them, all the priests. Then I should go a little further. I want to express देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां आमचो मेयर मागीर CCP कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पानाजी कावन्सिलर्स तांचे स्टाफ तांचे वर्कर्स कसलोय आदार मागल्यार ते सट्ट कोत्ता वावर आमचो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू देम माय थँक्स टू देम आनी मागीर तशेंच म्हजे दिनवास ऑफिस ऑफ डेप्युटी कलेक्टर खूब ताणें आमकां आदार दिला आयज सकाळीं आमचो PI पुलीस इन्स्पेक्टर ट्रॅफिक सेल ताच्या वांगडा 25 असले सांगाती सगळो ट्रॅफिक सांबाळूंक मांडावळ बंदोबस्त करूंक एक्स्ट्रीमली वेल दे हॅव डन आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू देम आमचे कॉन्फ्राद आसा हांगासर म्हज्या दोळ्या मुखार प्रेसिडेंट आसा I am very grateful to you, my dear confrades, confraria. Confraria Utor is very beautiful one. भावपणाची संस्था भाव आसा भयणी आसा आनी काल म्हाका हें 5 वरोस पयलेच फावट 10 न्यू मेंबर जाल्या आनी ऑल आर यंग एंड मोस्ट ऑफ देम आर हायली क्वालिफायड सो इमॅजिन qualification is not the criterion, but I see in them the commitment to uphold the dignity of their responsibility and of the role of being confrad. So, thank you very much. Continue to do good work for the welfare of our parish. Then we have a very young church संस्था. That is trust, the Penjim Immaculate Conception Trust. थोडेच जाण आसा आमी पूण एकदम एकवटान काम करता आमी एकलो लेफ्टनंट आसा कारगिल वॉरियर हावस्तीन मागीर म्हाका लागींच आसा इगोजेक लागीं आसा किटी कॅथरीन आनी तातूंत हांव आसा पादिगार कसो म्हणटकूच आमी वावर करता सगलो तरेचो आनी हँड इन हँड वीथ कॉन्फ्रारिया दॅट इज द ब्युटी मागीर आमची आनीक एक मोठी संस्था आसा that supervises, that animates the parish, goes out of the way, and ते म्हटल्यार parish pastoral council सोंपें जावपाक PPC म्हणटकीर सगळीं नोवेना बा सगळें ताणीच केलां आनी ताणी आमकां पाद्रींक तेगांयकूय खूब आदार दिला आमचे मॉडरेटर मागीर वायस मॉडरेटर आनी हे दुसरे वांगडी आसा हीं 2 मोठी नांवां मॉडरेटर वायस मॉडरेटर मागीर तांकां आनीक 2 धाकट्यो संस्था आसा धाकट्यो म्हणजे बरो वावर करपाचो तांणी आनी ती म्हळ्यार कम्युनिटी एनिमेशन टीम आनी पॅरिश एनिमेशन टीम कॅट आनी पॅट तांच्या वांगड्यांक सगल्यांक हांव दिनवासतां आनीकूय म्हज्या लिस्टार आसा थोड्यांची दिनवास दिस इज द 3rd पार्ट ऑफ माय वोट ऑफ थँक्स काल आनी पयर फर्स्ट पार्ट 1 केली पार्ट 2 केली आयज पार्ट 3 केल्या सगळ्यांक आयजूच दवरलेलें जाल्यार तें काबार जावचें नासलें
I'm very grateful and thankful, and I appreciate the work rendered by print and electronic media. Nowi dis आणि आयचो दावो दीस हांगासर आसा GC TV, हांगासर आसा गोवन रिपोर्टर, हांगासर आसा न्यूज मॅटर्स, हांगासर आसा प्रुडंट मिडिया, हांगासर आसा थ्रू गोवा न्यूज आनी हे सगळे केबल TV केबल्स ते तांणी सगळ्या संवसाराक मिसाची भेट आनी आमचो नियाळ परगट केला. So somehow people also have participated, though they were not physically present here. आनी ह्या वर्सा आमी अशें थारायलोले की हे मिसांव प्रेगासांव करपाचें आमी आमच्या जेजुईत फादरांक आमी दिलां आनी आप कुशेन तांचे जेजुईट फादर्स आख्याय गोंयांत आसा ते हांगासर येवन देवाचें उतर परगटलां. सो आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल टू देम. आनी तुमी आयज आमचे मदकोत आसा देखूनय हांव तुमकां दिनवासतां. सकाळीं ताण जायतो लोक आसलो आनी कसलेंच आंकडें तिंकडें जावंक ना. चुकतांव आमी आनी चुकल्यारूय बरें टू मेक अस हंबल and to understand that we always are not perfect. Always not perfect. We become perfect day by day. And फादरान सांगला ते भाशेन आमी ते मनान घेवया, पवित्र घेवन जावं आमचे वकासांव आमचे मिसांव आमी नियाळुया आनी आमची फिरगोज आमी करूंक वावरुया. ए वायब्रंट कम्युनिटी ऑफ फेथ, होप एंड सर्वीस. दोनूच वस्तू सांगूंक सोदता. आमचे सेंट विन्सेंट de पॉल संस्थेचे वांगडी जेंट्स ते भायर आसतले, तांकां फुडना पाकळी दिवची. कॉन्फरन्स सांता इजाबेल लेडीज विंग ती एक प्रोग्राम करता फॉर सिनियर सिटीजन ऑफ पेंजीम होम बाउंड जातलो 17 डिसेंबराचे सोनवारा दीस 10 वरांचेर. आनी तुमचो आदार ती मागता. एक क्रिसमस सेलिब्रेशन नियाळ जेजूच्या जल्मा वयर गायोना कॅरल्स थोड्यो गेमी सोमतलो विथ लंच. यू आर ऑल्सो इन्वायटेड, बट इट इज मेंट फॉर होम बाउंड पेंजिमाइट्स. यू कॅन रेंडर हेल्प दोज फॉर नीड transportation. You can drop them and thereafter you can pick them up and take them back home. This would be your great contribution. दुसरी वस्त तिसरी वस्त म्हणटा पळय ती आमचो गोठो भायर तयार जाता 95% जालेलो आसा. आमच्या तोंडाटांनी तो केला तांकांय हांव शाबासकी दिता. आतां म्हाका दिसता सोंपोवंक जाय हांवें कित्याक चड वेळ जालो. धाकटुलें पुरसांव कोत्तलें हांव. पुरसांव जातकूच स्टेप्सा वयल्यान देंवतलें हांव चडटलें हांव. It is very tiring and taxing, but let us do it. मागीर हांगासर येवन आंकवारमायेचे मजतीन सगल्यांक तुमकां परत आशिर्वाद मेळटलो. Father Henry Falcao, once again thank you, and I request you to bless all of us, the congregation gathered here. Kindly rise. Survispor तुमचे सोव्यासू. बागीवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदांच आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोष बरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरों आनी आमचे आंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं
आनी तुमचे सोबें सोद्दां आसूं. Amen. वचून येयात. कुरपेन भरलोलें जिवीत जियोंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बसुया. आतां धाकटुली रीत जातली. तुमकां खबर आसा आमची पावंड डे हे न्यूज लेटर म्हयन्याच्या म्हयन्या भायर सोदता. ही 2-3 वर्सां जालीं. आमी इलेक्ट्रॉनीक फॉर्म हातूंतल्यान तें आमी म्हयन्याचें पत्र काडटाले. पूण ह्या वर्सा ह्या म्हयन्यांतान आमी हार्ड कॉपी भायर काडल्या आनी हे स्पेशल अंक हो स्पेशल इश्यू हांव मागता ताची उक्तावणी करूंक आमच्या फादर हेनरी फाल्कांव हाचे लागीं. ताची उक्तावणी केल्या उपरांत तुमकां खबर आसतली पयले फॉर्म एपील फॉर्म आमी सायबिणीच्या पांया काल दवरलेले. आमकां खूब येस मेळ्ळा आनी तो एक कॉपी आमी तशेंच फादर हेनरी आंकवार मायेच्या पांयाशी दवरतलो दाखोवन दिनवास आनी तिचो आशिर्वाद आमच्या बऱ्या वावराचेर.